ज्ञानाचा पवित्र दीप आज आपण प्रज्वलित करतो. दीनदयाळांच्या विचारांनी नवे युग उजळवितो. एकात्म मानववादाचा संदेश घेऊन पुढे चालूया. अंत्योदयाच्या मार्गाने समाजसेवेची वाट धरूया. राष्ट्र प्रथम हा मंत्र मनटक बळकट करूया. या प्रशिक्षण महाअभियानातून नवी ऊर्जा घेऊया. भाजपच्या विचारांचा प्रकाश घराघरात पोचूया. दीप हे ज्ञानाचं प्रेरक आणि हीच प्रेरणा या कार्यशाळेच्या त्यांची उपस्थिती आणि तुमच्या उपस्थितीमुळे पाहुण्यांना आणि वक्त्यांना मिळणारे विचार किंवा त्यांच्याकडून तुम्हाला मिळणारे विचार हे या वर्गाचं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि त्या वैशिष्ट्याचं आज इथेच प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे. त्याचबरोबर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, भारत माता आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या प्रतिमेलाही पुष्पहार अर्पण करून मान्यवर
2026 आणि आमचे बरोबर आयपाचेर आसा आयच्या ह्या सत्राचे निमंत्रक बाय सविता तवडकर, तुमचे भितर आसात आमचे सगळ्यांचे नेते तशेंच क्रीडा मंत्री मित्र बाब रमेश तवडकर, आमचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर, त्याच बरोबर मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आणि तुमी सगळे प्रमुख पदाधिकारी. आयज म्हजो विशय आसा कार्यपद्दती. आतां हांव टायम मेळटा हांव चड उलोवचो ना, थोडक्यात उलयतलो आनी तुमचे कडेन 40 मिनटां हांव उलयतलो आनी 20 मिनटां मागीर ते प्रश्न उत्तर. पण आपले पावलां रावता हांव येवपाक दिलो तुमकां ते मदीं खबरी सांगता तुका मदीं प्रश्न विचारतलो. प्रश्न म्हाका सारकें शब्दांत सांगपाक जाय. आतां पयली गजाल पयलो प्रश्न, कालच्या महाप्रशिक्षण हें सुरू जालां. काल दनपाराच्या इनाम सुरू जालें, 4 दीन प्रज्वलन जालें आनी आज ताजो समारोप जालो. 2 दिवसांचें निवासी प्रशिक्षण शिबीर. पयलीं म्हणल्यार आपले सगळे मोबायल आसले पयशे जाले बॅगान घालून, कारण हातूंत भितर एक पयलीं काही प्रश्न हांव विचारता 40 मिनटां आनी 20 मिनटांचे हांव कमी करतो म्हणून टायमार भितर वेवस्थीत भितर म्हजो विशय आसा तो खबरी सांगा तुमचे कडेन. पयल्याच फावटी प्रशिक्षण वर्गाक आयले अशें रावपाचें एक दिसान ते सगळे हांवें काडप 80% 90% हे पयल्याच फावटी आयले. हांवें आतां पर्यंत 17 प्रशिक्षण वर्ग हांवें अटेंड केले. रमेश तवडकर आसा. आमकां प्रत्येक वेळार म्हाका दिसतालें स्वताक म्हाका सगळें कळटा, म्हाका सगळें खबर आसता. घडये जो पळय कदाचित अहंकार आसा, पण प्रत्येक वेळार ज्या ज्या वेळाचेर हांव प्रशिक्षणाक गेला त्या त्या वेळाचेर म्हजो अहंकार दुखला, कारण म्हाका नवें नवें शिकपाक मेळटा. जें फाटल्या वेळाचेर शिकलां ताचे पेक्षा नवें कितें तरी मेळटा. काही गजाली परत रिपीट जाता त्यो जावंकूच जाय आनी त्या खातीर ह्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान कार्यकर्त्यांक सगळी गजाली कळटा. नंबर 2 दुसरो प्रश्न, काणकोण मतदारसंघात कितले वोटर आसा? बत्तीस हजार. ओके, हांव ताका 32 म्हणटा. ह्या 32,000 वोटरां भितर संख्ये भितर आमी फक्त 100 कार्यकर्ते हांगा आमच्या भारत देशात भितर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण निवासी महाअभियान चलयले आसा. ह्या अभियानाचो भाग आसा म्हाका आमचे 3रे सेशन आसा. ह्या 3ऱ्या सेशनाक आमचे मदीं उपस्थित आसात मंत्री तशेंच आमदार डॉक्टर रमेश भाई तवडकर, श्री दिवाकर पागी, आमचे मंडळाचे. आनी ताच्या पयलीं हांव तुका एक प्रश्न विचारता. कार्यकर्ते खुबशे नवे दिसता, कार्यकर्ते खुबशे जुने दिसता, जुने कांय कार्यकर्ते दिसता, नवे कार्यकर्ते बरे आयडिया आसात. कितले जाणांनी असले प्रकारचे निवासी प्रशिक्षण शिबीर हाच्या पयलीं अटेंड केल्ले आसा? हातूय करा. असले निवासी राज्य रावून प्रशिक्षण कितले जाणांनी केल्या? एक 7-8 जावन आमकां मेळटा. म्हणजे हाचो पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 आयच्या ह्या मंडळ ट्रेनिंग वर्कशॉपाक आयज आमचे मदीं उपस्थित आसा आदरणीय दामोदर नायक उर्फ दामू नायक, गोंय राज्याचे अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष, माजी आमदार. तांची बरी वळख करून दिवपाक लागून आमच्या सगळ्यांचे वळखीचे आनी आमचे लाडके 2 टर्म आमदार तांणी आपली जबाबदारी निभयल्या गोंया खातीर. गोवा हँडीक्राफ्टाचे चॅरपर्सन आशिल्ले, त्यानंतर नवीन भवनाचे चॅरपर्सन तांणी जबाबदारी पार पाडल्या. पार्टीच्या संघटनांत पूर्ण गोंयच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून तांणी जबाबदारी केली आनी फाटलो टर्म जो आशिल्लो जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचे गोंय प्रदेशाचे तांणी जबाबदारी पळयल्ली आसा. लाडके गोंय राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर उर्फ दामू नायक बाई. बूथ जिंकलो जाल्यार मतदारसंघ जिंकलो, मतदारसंघ जिंकलो जाल्यार राज्य जिंकले.
मॅनेजमेंट म्हळ्यार कितें तर बूथ मॅनेजमेंट म्हळ्यार मायक्रो लेवल जे ऑर्गनायझेशन जे आसता मायक्रो मॅनेजमेंट करून बूथ जिखप हाजेर बूथ मॅनेजमेंटाचो पूर्ण भाग आसता. आमी जाणात इलेक्शनां आमी वता आसतना पळयतात अनेक गोश्टी घडटात. बुथा वयलो कार्यकर्त्याक आमी केन्ना पळयता की जो पर्यंत इलेक्शन येना तो पर्यंत आमी पळयना. म्हणून कोणी सांगचें की म्हाका म्हाज्या बुथा वयली कमिटी अप्रूव जाण कोण आसा पळय न्ही तें खबर आसा. हांव कॅम्पेन केली तुमकां सांग खबर आसा तुका सगळ्यांची नांवां खबर आसा. व्हेरी गुड. आनी कोणाक खबर आसा? तुका खबर आसा. बरें बुथाच्या कमिटी भितर तुम्ही कितले वेळा मेळप जाता? 11 जाणांची जी टीम आसा पळय ती केन्ना मेळटा? मन की बात मेळना बेश्टें म्हाका सांगना म्हाका खबर आसा मन की बात कितलो जाय तें आनी कोणा जाल्यार पळय हांव कित्याक सांगता की आज पर्यंत कितें जाल्लें जालें. आज देशभर पक्षान जेन्ना प्रशिक्षण महाअभियान घेवपाचें ठरयलें पण आज पासून काही गोष्टी कारण 2027 आमी जिखपाक जाय. ताजे मदीं म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन येतली थिंवूय आमी जिखपाक जाय. आनी हें सगळें जर करतलो जाल्यार बूथ मॅनेजमेंट जे मायक्रो लेवलाचेर जे आमी मॅनेजमेंट म्हणटा पळय इलेक्शनाक तें आज सपोज करपाची गरज आसा. बरोबर न्ही? बूथ जितली सुद्दां इलेक्शन जिखूंक जायना. आमी बुथावयले कार्यकर्ते आमी म्हणटा संघटनेच्या आधाराचेर आमी भारतीय जनता पक्ष आज पर्यंत राजकारण करता. अनेक इलेक्शनां आमी संघटनेच्या आधाराचेर जिखलेले आसात. आनी ही गोष्ट आमी सांगता अशें न्ही. आमी देशांत पळयतात आमचे गुजरात आसतले, उत्तर प्रदेश आसतले, मध्य प्रदेश आसतले, राजस्थान आसतले, मोठे मोठे राज्य जे आसा पळय त्या राज्यांनी हजारांनी बूथ असतात. आमचे तरी सगळ्यात हायस्ट 59 बूथ. अशा राज्यांनी सुद्धा आम्ही संघटनेच्या आधाराचेर राजकारण करतात, संघटनेच्या आधाराचेर इलेक्शनां जिखतात. म्हळ्यार ज्या जाग्याचेर बूथ स्ट्रॉंग आसा थंय आमकां इलेक्शन जिखप खूब सोंपें. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.